3 महिने अमेरिकेक रावन आयिल्ल्या उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार पयलेच फावट मायनिंग प्रश्नाचेर मायनिंग वाठारांतल्या आमदारांबरोबर ब्रेस्तारा बसका घेता. फाटले 3 महिने सीएसीन मायनिंग प्रश्नाचेर बरीच तकली फोडली. मात ब्रेस्तारचे बसकेक सीएसींतलो एकूय मंत्री आसचो ना. मायनिंग बेल्टांतलो आमदार निलेश काब्रालूय थंय आसचो ना. ॲडव्होकेट दत्तप्रसाद लवंदेक मात आपोवणें आसा म्हणून सुत्रां सांगतात. ह्या बसकेक कितें थारता ताचेर सगळ्यांची नदर. एजी दत्तप्रसाद लवंदेन लिजांची पावणीच करची पडटली म्हूण सरकाराक कायदेशीर सल्लो हे पयलींच दिला. सरकार कोर्टात अपील घालून मायनिंग सुरू करूंक ऑर्डर घेवंक मेळटा काय पळयता. अध्यादेशाचो उपाय सरकारा मुखार आसा, मात केंद्रा शिवाय कांयच जावंक शकना. बेकार आशिल्ल्या मायनिंग डिपेंडंटांचो विशय चर्चेक येतलो. मजगतीं सरकारांतलो नंबर 2 ज्येश्ठ मंत्री सुदीन ढवळीकार लोकांक आतां शेता भाटांचे सल्ले दिवंक लागला. फोंड्या क्रांती दिसा ढवळीकाराची ही उतरां. आज आमकां मायनिंग इश्यू आसा आनी हो मायनिंग इश्यू इतलो मुखार गेला की ताजेर लोक आपली जिविताय जगयता. पूण सहज इतिहासांत हांव गेलो 1948 पयलीं गोंयांत मायनिंग नाशिल्ल्यो आनी त्या वेळार अग्रिकल्चर हो मेन बूम आशिल्लो. 1904 सालांत जवळ जवळ 3 कोटी नाल्ल हांगच्यान निर्यात जाले. त्या नंतर ते नाल्ल जवळ जवळ 4.5 कोटी पर्यंत पावले. आमी विचार करता आसतना अग्रिकल्चर बूम जो आशिल्लो तो आमचो खंय गेलो असो जर आमी विचार करत जाल्यार ताका आन्सर आमकां मेळटा. प्रामुख्यान जो रायस ही म्हत्वाचें गोंयचें जेवण आसा त्या हातूंतूय त्या वेळार आनी आजच्या हातूंत मोठो जमीन अस्मानाचो फरक जाणवलो. आज ज्यांनी आमकां हे स्वतंत्रताय दिल्ली आसा तांकां मान सन्मान दवरून हे सगळे एकत्रीत जावन मुखार व्हरपाची आवश्यकता आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.